नमस्कार येवकार गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आली हेडलाइन्स 2019 ते 23 मेरेनच्या डिमार्केशन आराखड्याप्रमाणे शेक उबारूक दिवचे आदीच म्हयनो मायज कळाव मुख्यमंत्र्याची खात्याक ऑर्द शेकवाले मायकला घेऊन पावले मुख्यमंत्र्याच्या दारार। तमनार पावर लायनीचे सुमार 80% काम तडीक एनजीओ लोकांनी तमनाराक विरोध केल्ल्यान कामाक 1.5 वर्स कळाव मुख्यमंत्री उलयलो। स्मार्ट सिटीची कामां इफ्फी आदी इफ्फीचे 99% काम जाले। कला अकादमीत स्क्रीनिंग ना इफ्फीक परमनंट कन्व्हेन्शन सेंटर उबारपाचो यत्न पहिल्या टेंडराक रिस्पॉन्स ना। स्मार्ट सिटीत सुमार 47 ईव्ही बसी सध्या 38 पावल्यो। 15 डिसेंबर मेरेन पणजे स्मार्ट सिटीच्या रस्त्यार स्मार्ट ईव्ही प्रायव्हेट बसी म्हजी बस स्किमी सकयल हेर रुटार। कोमुंदात सुवातींनी बांदिल्ली घरां कायदेशीर करूंक काणकोणकार मुख्यमंत्र्या मेरेन मुख्यमंत्र्या बरोबर शक्ती प्रदर्शन शियाळी अधिवेशनात कायदो मुख्यमंत्र्याचे उतर। सरकार राजकारण्यांबरोबर एनजीओंचेरूय बरयात स्वघोषित पत्रकारांचेर कंट्रोल पत्रकारांनीच दवरचो पणजे पत्रकार दीस प्रुडंटाचो स्वप्नील तारी विवेक प्रभूक पुरस्कार। बेतलांत साळधंयत नुस्तेमारी तिगांचे आंगलट 11 वर्सांचो भुरगो बुडलो बरोबरचे दोगांक साल्वार केले नुस्तेमारांनी मोरजेत एकलो सोंपलो एकल्याक केलो साल्वार। स्क्वे मार्शल आर्टाचे गोल्ड जोडपी प्रगती भांडगे म्हणटा नॅशनल गेम्सा उपरांत टार्गेट आशियाई गेम्सांत मेडल भुरग्यांक मेकळीक दिवची बापूय उलयलो। आनी वागातोर रिसॉर्टाची पात्रांव रेमेडियाक रिसेप्शनार एसयूव्ही पोनात चिड्डुपी ट्युरिस्ट पुण्याच्या ड्रायव्हर सचिन कुरपाक 14 दिसांची न्यायालयीन कस्टडी। गोंयांत तिसरो जिल्लो करपाचो विचार तिसरो जिल्लो तयार करपाच्या प्रस्तावाचो अभ्यास करूंक नेमली समिती 3 म्हयन्यां भितर दितली रिपोर्ट। खबरो विस्तारान 2019 ते 23 मेरेनच्या डिमार्केशन आराखड्याप्रमाण शेक घालूक दिवचे म्हण संबंधित खात्याक आदेश दिल्यात मुख्यमंत्री उलयला। शेका उबारूक म्हयनो मायज कळाव आयचे आज परवानगी दिवंक सांगल्या म्हयन्या भितर शेक सुरू जातले म्हण मुख्यमंत्री उलयलो। कोळगुटचो आमदार मायकलाक घेवन शेकवाले मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीन बंगल्यार पावले। शेकवाले म्हाका मेळ्ळे तांचो प्रॉब्लेम आशिल्लो तांकां जे डिमार्केशन करून जे दिला पळय न्हू ते आनी थंयसरले फीशवाले हांच्या मदीं मॅच जायनाशिल्ले त्या तो डिले जायत आसता इतको डिले जावप योग्य न्ही। ऑलरेडी देर इज डिलेड बाय द 1 मंथ 1 to 1.5 सगळ्यांनी म्हणजे अनरेस्ट आशिल्लो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट टुरिजम डिपार्टमेंट त्या खातीर तेजेर डिसिजन घेवन फाटले डिमार्केशन जे आसले पळय न्ही ताच्या प्रमाणे तांच्यांनी फुडें वयचें आणि ताका डिमार्केट करून दी म्हणून टुरिजम डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिला। आज तांचो प्रॉब्लेम रिजॉल्व जालो। It's already delayed by 2 months. Everybody is upset. Finally, everybody has to pay money. की डिपार्टमेंटाक जेन्ना जे पेमेंट करूंक जाय every year, the payment is also the same amount. Nobody will reduce. No department will reduce the money, whether it is tourism or whether it is FTA or whether it is excise. Everybody will say our fees is so much. So they have to start within the next 8 days. So आयच्यान तेंका स्टार्ट कर म्हटला as per the old plan. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्ले डिपार्टमेंटाक 1 month or 2 months in advance दी म्हणून आता सजमान ती पलटी केली मरे 2 months in डिले केले मरे। सो नाल्यार कितें जातलें आमकां टुरिजमान वच मागीर एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान पोल्युशनान वच हे सगळे मेस जाता। हेच ना मरे आपण दिवाळे लोक हा रे शेकाना म्हण दिवाळे लोक ना मरे दसऱ्याक लोक ना
लोक म्हणटा शेकान जाल्यार आमी येवंक कितें विचार करूंक कितें वतान करपून. तमनार पावर लायनीचे 80% काम जालां. कांय लोक तमनाराक विरोध करूंक सुप्रीम कोर्टात पावले. ताका लागून कामाक 1.5 वर्स कळाव जालो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. लायन घालूंक मारिल्लीं झाडां सरकार वनीकरण करून भायर काडटलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. माजोड्डा अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाची बुन्याद घालतना मुख्यमंत्री उलयलो. आमी जेन्ना तमनार प्रोजेक्ट जो गोंयांत अजूनही पावर हाडपा खातीर केलो ताका खूब मोठो लोकांनी विरोध केलो. खूब कडेन म्हाका सांग जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर डेव्हलप केलें ना जाल्यार इन फ्युचर ही आमी कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी जी दिवपाक जाय ती कशी दितले. आमकां जर पावर हाडटले आसत जाल्यार ताच्या खातीर शेवटी तमनार प्रोजेक्ट आसलो कितें. आमकां कर्नाटक राज्यांतल्यान जी पावर हाडपाक जाय ताच्या खातीर तर तमनार प्रोजेक्ट आशिल्लो. अजूनही बी म्हणजे 50 आता हार्डली 10 to 20% काम उरला. बरोबर 20% काम उरला. लोक सुप्रीम कोर्टान गेले कितें करपाक तमनार प्रोजेक्ट हाडोवपाक. की डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्टाक जे विरोध करता तांच्यांनी पयलीं विचार करपाक जाय फॉर वॉट पर्पज कित्याक आनी ताका लागून तो प्रोजेक्ट हेल्डअप करप 1.5 वर्सां 2 वर्सां तमनार प्रोजेक्ट 1.5 वर्स सुमार हेल्डअप जालो. नो डावट म्हाका खबर आसा की आमकां थोडी झाडां मारची पडटली पण ती झाडां रिप्लेस आमीच लायता. आमी ती झाडां दुसरे कडेन लावपाचें काम हें आमीच करता आमचेच सरकार करता न्ही. स्मार्ट सिटीची कामां इफ्फीच्या उक्तावणा आदी सोंपतली. उक्तावण श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जातले. मिरामार दर्यादेगेर ओपन एअर व्हेन्यूत स्क्रीनिंग जातले. मुख्यमंत्र्याचे इफ्फीचेर मिडिया ब्रिफींग. इफ्फीची खंय 99% कामां जाल्यांत. कला अकादमीत फक्त मास्टर क्लास. सिस्टम जाग्यार नाशिल्ल्यान थंय स्क्रीनिंग ना. गोंयांत इफ्फीक पर्मनंट कन्व्हेन्शन सेंटर उबारपाचे यत्न. गोंयकारां खातीरय बी ओपनिंग क्लोजिंग हाज्या खातीरय तेंच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जावचे. सगळ्यांनी आपले इन्विटेशन कार्ड्स पासीस हे कन्सर्न ESG आनी बाकीचे सगळे कन्सर्न्स आसा तेंच्या सगळ्यां कडल्यान तांच्यांनी घेवन हितून पार्टिसिपेट जाता. मास्टर क्लासीस इन कन्वर्सेशन सेशन पॅनल डिस्कशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 54th एडिशन ऑफ द इफ्फी विल बी एक्सेसिबल ऑनलायन ॲप रजिस्ट्रेशन्स. ॲप रजिस्ट्रेशनाचे नॉर्मली ज्या पद्दतीन जाता तेंच्यांनी अजुनूय बी हे ॲप रजिस्ट्रेशन करून घेवपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी करून घेवचें. ओके. इफ्फी सिनेमेला ज्या पद्दतीन आमी सिनेमॅटीक एक्सिलन्स आनी हेजे सगळे हे भायल्या हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक ओपन आसतले. ऑफकोर्स 20 एडिशन जाल्या उपरांत आमचो एक्चुली पर्मनंट वेन्यू द कन्व्हेन्शन सेंटर हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसात. सरकारान फाटलेय फावटी कन्व्हेन्शन सेंटरा खातीर फ्लोट केले बट इट इज अन फेल्युअर जालें. बट जाता तितके बेगीन परत एकदां कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवन कन्व्हेन्शन सेंटर हांव अशें म्हणना फुडल्या वर्सा जातलें म्हणून बट ताच्या खातीर पर्मनंटली कन्व्हेन्शन सेंटर बांदप हे सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी जाता तितके बेगीन तेंय पुराय जातलें. बरी गजाल ESGन फिल्म सिटी ही फॉर्म करपा खातीर आमी ऑलरेडी जे लँड दिवपाक तयार आसा कोमुनिदाद बाकीच्या सारकेल्यो सोसायटीज म्हणजे ती ESG लिजार लँड घेवन फिल्म सिटी एस्टाब्लीश करपा खातीर प्रयत्न करता जेणे करून इन फ्युचर जेन्ना इतकी वर्सां इफ्फी जाता एखादी फिल्म सिटी गोंयांत जावची जेचो फायदो गोंयकारां खातीर जातलो. कोमुंदाद सुवातांनी बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करूंक काणकोणकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. गोंयकारांची घरां कायदेशीर करपाक सरकार यत्न करता म्हूण मुख्यमंत्री परत उलयला. गरज पडल्यार येता त्या शियाळी अधिवेशनात कोमुंदाद आनी रेव्हेन्यू कायद्यांत बदल करतले म्हूण उतर. भायल्यांची घरां कायदेशीर करूंक सरकार कायदो हाडटा म्हणटा तें खंय सारकें न्हय. ताणें आतां सांगलें की 1968 आपूण आपली झोपडी बांदलेली म्हणून थंयसर हट बांदलेली म्हणून. म्हाका दिसता आगोंदा काणकोणाच्यानूच मोर दॅन 300 लोक आज आपली घरां रेग्युलरायजेशन करची हें सांगपाक म्हाका म्हज्या बंगल्यार आयल्यात. म्हाका खरोखरूच म्हणजे वायट दिसता कारण तेंच्यांनी आपल्या कश्टाच्या पयशांनी जे सिन्स फ्रॉम द 1961 टू टील डेट ती आई आतां उलयताली तिजें 3रे जनरेशन ताजे हांगासर आतां 3रे जनरेशन अशा पिढयान पिढयो थंयसर रावतात आनी तेंची ल्हानशें घर आशिल्लें आज तेंच्यांनी खंय तरी पर्मनंट घर बांदलां.
त्यावेळी बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी झोपडपट्टी जी आसा पळय न्हू आनी भायरसून येयल्ले लोक आहा तेंची घरां रेग्युलरायज करूंक सोदता. म्हाजी ती इच्छा ना. मूळ गोंयकार आमचो जो बाबडो गेल्या 1961 पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींतल्यान पोर्तुगीज गेले, पण आयजूय बी जर तेंच्यांनी बांदलेल्या घराचेर सदांच कोण जर गदा घेवन येता म्हणजे आयज मोडटलो आनी फाल्यां मोडटलो. कायद्यान जर बदल करपाक जाय आसत जाल्यार तो कायद्यान बदल करचो पडटलो. म्हणजे रेव्हेन्यू कायद्यातूय आनी कोमुनिजाच्या कायद्यांनी बी दोनूय कडेन बदल करून तेंची घरां जी आसा ती रेग्युलर तांकां करून दिवपा खातीर जे निदान त्यांच्या फुडल्या जनरेशनाक तरी तेंच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे सुशेगाद त्या घरात बाबा त्या केन्नाच मोडचे ना. हो सगळो आमचो गांवचो लोक हो जो आसा तो कम्युनिटी जाग्यांचेर घर बांदून रावता आनी अशी न्हू की काल पोरच्यान रावता. तेंचे पुर्वज एटलिस्ट 2-3 जनरेशन्स पासून तेन्नाच्यान सान ह्या जाग्यार तेमी घर बांदून रावतात. आतां जाल्लें कितें आहा, कसलेंय कितें काम करपा जाय जाल्यार आमकां कांयच आमच्या हातीन एक कागद आसना, एक डॉक्युमेंट आमचे कडेन ना की आमी बाबा हिंगा आसा आनी ह्या डॉक्युमेंटाचेर आमी कितें कोणा कडेन परमिशन मागतात. जाणटी आमगे माय माव जाणटी मनशां थिंग रावताली आनी आतां आमकां इतलीं वर्सां जालीं, आमी आतां इतलीं वर्सां काडलीं, आमगे आतां भुरगीं जालीं, भुरग्यां नात्र्यां लग्न केलें. तरी आसतना आमकां तेच त्रास पयलीं जो आमी काडटाले ते आमी तशेंच काडीत आसात. कोमुलदार काय कसली जमीन म्हणून खबर ना, आमी आमची जमीन म्हणून पयलीं रावताले आनी कोमुलदारी एक्चुअली ती कोमुलदार म्हणून खबर ना. आणि आता हाली ती कोमुलदार सोदीत येयला आनी तांकां जशी भांगरा कोंबडी ताची मेळटा तशी तेतूंतल्यान आतां मेळूंक लागला. तेन्ना ते लोकां आनी पळयना, उज घालतात आनी कितें तुगे फायल मोडटा म्हणटा, तुगे पर मोडटा म्हणटा, फक्त ही भिरांत दाखयतात. आनी आमी सगळे इतले लोक पळय आसा ते फक्त न्हिदनात. ते तो रिपेरिंग करून गेले जाल्यार फाटीं कोमुलदार लागता, येता रोखडे मोडपा येता. पण आमी आतां इतले लोक येयला तो एक उपकार मागपाक आनी आमकां कोणाय भाशेन तो आमी रावताय तो लुगार लिगलायज करून दिवचो आनी ही आमकां आमची तुजे लागीं विनंती. स्मार्ट सिटीत 47 EV बसी, तातूंतल्यो 38 बसी गोंयांत पावल्यात. 15 डिसेंबर मेरेन पणजे स्मार्ट सिटीच्या रस्त्यार स्मार्ट EV बसी दिसतल्यो. सध्या आशिल्ल्यो खाजगी बसी खंय म्हजी बस स्किमी सकयल घेवन राज्यांतल्या हेर रुटार चलयतले. आता ह्यो स्मार्ट सिटीच्यो EV बसी नेमक्यो कश्यो, तातूंत सुविधा कसल्यो त्यो पळयात. खासा रिपोर्ट. तुम्ही पळोवंक शकता भितरल्यान की टोटल 28 सिटरांची ही बस आहा. तितूंतले 26 सिटर हे नॉर्मल जे लोक आसता तेंच्या खातीर आसता आनी 2 स्पेशली ह्या बसीन तुम्ही पळोवंक शकता जे डिजेबल पीपल आसता ते ट्रॅवल करता खंयसरी वचपा खातीर. तेंचो रायट्स आसलो की आमकां अशें एक फॅसिलिटीज दिवपाच्यो बसीन वचपाक तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाचे वरता. तशेंच स्मार्ट सिटीचे बसीन तांकां ही फॅसिलिटी तुम्ही पळोवंक शकता. ह्यो 2 जे सीट आहा हे डिजेबल लोकां खातीर आहा. पयली ही बस फूल एअर कंडिशन आहा, फूल ही AC बस आहा आनी प्लस 4 सायडीन कॅमेरा स्मार्ट सिटी बस आसले स्मार्ट बस आसल्या कारणान हितून सगळे कॅमेरा बसयल्ले आहा. आनी तुम्ही पळोवंक शकता कॅमेरा कडेन कॅमेराचे जे इनपूट आहा ते ड्रायव्हरा कडेन, त्या ड्रायव्हराक सगळे पळोवंक शकता की कॅमेरा भितर बसीन कोण बसला, कितें करता, हे सगळे डिस्प्ले येता तेजेर कॅमेराचेर. तसोच तुम्ही पळोवंक शकता जेन्ना तुमकां देवोंक जाय, तुम्ही डेस्टिनेशन तुम्ही पावतात जेन्ना कोणाक देवोंक जाय जाल्यार आतां ड्रायव्हराक नाल्यार कंडक्टराक सांगपाची गरज ना आपल्याक देंवय म्हणून, जाल्यार स्मार्ट सिटीन तेंच्यांनी ही फॅसिलिटी दिला. हो स्टॉप बटन दिला एवरी खांब्याक दिला. तुम्ही पळोवंक शकता कितलो क्रिएटीव हो स्मार्ट बस स्टॉप आहा. हितून फॅसिलिटीज म्हटल्यार मेन फॅसिलिटीज म्हटल्यार हांगा जे तुम्ही बसीक रावतले तेन्ना ज्या पयली फॅसिलिटीज केल्या ती पयली टिकेट म्हणटा ती तुमकां ऑनलायनूय काडपाक मेळटा. थोड्याच दिसांनी कदंबा हांगा आपलो एक ॲप लॉन्च जातलो स्मार्ट सिटीचो, तेजेर तुम्ही टिकेट बूक करूं शकता. तेंच्यांनी अशें सांगलां इन्फॉर्मेशन की जी प्रायवेट बसी आहा ती सद्याक ती म्हाजी बस ही कदंबान ही लॉन्च केल्ली की प्रायवेट गाडयो आहा त्यो कदंबा चलयतले म्हणून. तेज्या अंडर ह्यो स्मार्ट सिटी चलतल्यो तेन्ना ज्यो प्रायवेट बसी आहा त्यो सगळ्यो ते म्हाजी बसा हेच्या अंडर घेतले ते आनी दुसऱ्या रुटार घालतले. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. गोंयांत आतां 3रो जिल्लो करपाचो विचार. सरकारान 3ऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती करपा विशीं प्रस्तावाचो अभ्यास करूंक 7 वांगड्यांची कमिटी नेमल्या.
तिसरो जिल्लो केल्यार ताजो फाटी मागास तालुके आनी सामान्य लोकांच्या उदरगतीक फायदो जातलो काय ना हाजो कमिटी अभ्यास करतली. 3 म्हयन्या भितर कमिटी सरकाराक रिपोर्ट दितली. समितीचेर मुखेल सचिव, प्रधान सचिव, जिल्लोधिकारी, आयुक्त हे अधिकारी आसात. फोंड्यांत तिसरो जिल्लो करपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार आसा. गोंयांत सध्या 2 डिस्ट्रिक्ट आहा, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट. सो गोंयांत तिसरे डिस्ट्रिक्ट करपाची गरज वा तिची गरज आहा काय कितें जावंक शकता की नाही हें एग्जामायन करपाक एक कमिटी केल्या. ती हेड करतले चीफ सेक्रेटरी, चेअरमॅन म्हणून, आनी तेंचे मेंबर आसतले फायनान्स सेक्रेटरी, हाजे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आहा ते, रेजिडेंट कमिशनर, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, कलेक्टर बोथ नॉर्थ अँड साऊथ कलेक्टर, आनी चारुदत्ता म्हणून एडवायझर टू चीफ मिनिस्टर आहा ते मेंबर आसतले हेजेर, आनी मेंबर सेक्रेटरी म्हणून प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर आसतले. सो कमिटीचो तुमकां रोल सांगता. कमिटीन कितें करचें पडटलें ते कमिटी एसेस करतली की थर्ड डिस्ट्रिक्टाची गोंयांत गरज आहा काय कितें, आनी ती जाल्या उपरांत वेदर दीस वील लीड टू डेव्हलपमेंट अँड वेलफेअर ऑफ द पीपल इन जनरल अँड बॅकवर्ड तालुकास इन पर्टिक्युलर एरिया, ते पर्टिक्युलर एरिया. मागीर कमिटीचे फुडले तुमकां रोल सांगता. द कमिटी वील ऑल्सो सजेस्ट द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कन्सिडरिंग द वेरियस आस्पेक्ट्स सच एज population, economic status, availability of infrastructure and public opinion. आता कमिटी हे सगळे इव्हॅल्युएट करून डिस्ट्रिक्ट करपा खातीर कितलो कॉस्ट जावपाक शकता, सरकाराचे कितलो तेचो बोजा वाडोवंक शकता, तेवूय सजेस्ट करतलो, तेवूय आपल्या रिपोर्टान घालतलो. आनी 3 म्हयन्याचो टायम तांकां आसतलो हे रिपोर्ट करपा खातीर. 3 म्हयन्या भितर तांकां हो रिपोर्ट सबमीट करचो पडटलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट खातीर. पेडणेचो आदलो नगराध्यक्ष वासुदेव देशप्रभूक 3 म्हयन्यांची जेल. अल्पवयीन भुरग्याक मारहाण करपाच्या प्रकरणात चिल्ड्रन्स कोर्टान ख्यास्त दिल्या. 3 म्हयन्याची जेल आनी 1 लाख रुपया फायन. ख्यास्त 12 डिसेंबर मेरेन स्थगीत. तो मेरेन जाय जाल्यार ताका हायकोर्टात वचपाक मेकळीक. Panji Children's Court has sentenced former chairperson of Perne municipality Vasudev Deshprabhu simple imprisonment for 3 months in a case for assaulting a minor boy. This case was registered in 2013 and almost after 10 years in the month of September he was convicted by the Panji Children's Court, and now the court has sentenced him simple imprisonment for 3 months and has also fined 1 lakh rupees. Later on, convict Vasudev Deshprabhu pleaded to stay the order enabling him to approach the High Court, which the Children's Court accepted and stayed the order till 12th December. Mukesh Kumar for Prudent. पत्रकार सरकाराचेर राजकारण्यांचेर बरयतात ते बरोवचे, बरोबर राज्याच्या हिताच्या नजरेन NGOंचेरूय बरोवचे. कांय स्वयंघोषित पत्रकार घुसपाक लागल्यात. पत्रकारांनी तांचेर कंट्रोल दवरचो. पत्रकार दिसा पणजे कार्यावळीत मुख्यमंत्र्याचो पत्रकारांक सल्लो. प्रुडंटाचे रिपोर्टर स्वप्नील तारी आनी विवेक प्रभूक पुरस्कार. गोवन वार्ताचो संपादक पांडुरंग गांवकार उत्कृश्ट संपादक. आमी जर कोणाचेर टिका केली, आमी जर उलयले जाल्यार पॉलिटिशियन उलयता किंवा गव्हर्मेंटान ताका बॅन केलो हें सदांच म्हटलें वता. पण त्या खातीर तुमच्या कडल्यानूच अशा पद्दतीचेर हाचेर बॅन हाडपा खातीर म्हणजे फ्रॉम युअर एसोसिएशन इटसेल्फ हें येवपाची गरज आसा. तेन्नाच खंय तरी ताचेर कंट्रोल जातलो. आमकां जेन्यून पत्रकार जे आसात म्हणजे इन इलेक्ट्रॉनीक, प्रिंट ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तांकां खंय तरी म्हणजे रिकॉग्निशन आसतलें किंवा ताका वॉटेवर न्याय मेळपाची गरज आसा. NGOंचेरूय बी कंट्रोल करपाक पत्रकारितेन तितकेच वावरपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल ऑफकोर्स इट इज देर. हांवें जशें तुमी रायटली आनी बोल्डली बरयता, पॉलिटिशियनाचेर बरयतना कोण एकदां पळयना, गव्हर्मेंटाचेर बरयतना पळयना जाल्यार NGOचेरूय बरोवपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा. जे स्टेटीच्या इंट्रस्टान जर आसत जाल्यार ते बरोवपाची गरज आसा. नाजाल्यार दोनूय बाजू तरी बरोवपाच्यो गरज आसा. अदरवायज दोनूय बाजू लोकांकूय कळपाक जाय आनी ते कळपाची गरज आसा. सरकार चुकता जाल्यार बरयता, जाल्यार एखादो NGO चुकता जाल्यार तें बरोवपाची आज गरज आसा. I joined the profession about 6 decades ago. The scenario was totally different than what it is today. There was hardly anything sustain yourself. But the workload was like a mountain.
वागातोर रिसॉर्टाची पात्रांव रेमेडिया आल्बुकेर्काक SUV पोना चिड्डुपी ड्रायव्हर सचिन कुरपाक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. 12 तारखेर फातोडेर जॉली लेस्टर रिसॉर्टाच्या रिसेप्शनार अपकीर्त. SUV रिसेप्शनार चढयली आनी थंय उबी आशिल्ली रेमेडिया गाडये पोना सोंपली. ड्रायव्हर सचिनाक पुलिसांनी ताब्यांत घेवन ताची आल्को आनी ड्रग्स टेस्ट केल्ली. नमस्कार. जो नरकासुराच्या आदलेसा एक एक्सिडंट जाल्लो अंजुना वागातोर हांगासर जे लिली मॉली रिसॉर्ट आनी तशेंच जी हरियाणा गाडी जो थंयसर घेवन येयल्लो एकटो आनी तो ड्रायव्हर डायरेक्ट जे लिली मॉली हे रिसॉर्ट आसा ते स्लोपा वचून डायरेक्ट जे पार्किंग लॉटान येताली थंयसर तेणी ती घेवची सांडून तेणी डायरेक्ट जे रिसेप्शन आसले थंयसर तेणी गाडी व्हरून मारली आनी जी लिली मॉली ह्या रिसॉर्टाची ओनर आसली जी रेमेडिया आल्बुकेर तिचेर मारली आनी जेन्ना तिका क्रिटिकल इंजरीज जाली तेन्ना तिका जेन्ना ती हॉस्पिटलान व्हरतली तेन्ना जी तिका डिक्लेअर केली की ती डेड म्हणून आनी जेन्ना पुलिसांनी तेंचेर FIR रजिस्टर केली तेन्ना ताबडतोब जो ड्रायव्हर आसलो ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी तशेंच ताका 2 दिसाचो रिमांड पडलो आनी तशेंच आयज जेन्ना JMFC कोर्ट हांगा ताका प्रोड्यूस केलो जेन्ना ताका 14 दिसाचो ज्युडिशियल कस्टडी पडलेली आसा आनी तेचेर फुडली इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांची चालू आसा. प्रुडंटा खातीर नवसाद साळगांवकर. बेतलांत साळ न्हंयत 11 वर्सांचो भुरगो बुडलो. आपल्या इश्टां बरोबर नुस्त्याक गेल्लो. तिगूय बेतलांतले. सोंपला तो साईराज जोशी. ताजी बॉडी रिकवर केल्या. बरोबर आशिल्ले साईराज सामंत आनी आरव वाडेकाराक नुस्तेकारांनी वाचयले. मोरजे एकलो बुडलो. एकल्याक वाचयलो. ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. काल सांजे सुमार 5 वरांचेर बेतूल गांवचे 3 जाण तरणाटे सुमार 11 ते 14 वर्सां पिरायेचे एक वडे घेवन नुस्त्याक व्हरपाक म्हूण दिवस सालान भायर सरले. तेन्ना तांतलो एकलो सैराज जोशी हो बुडलो आनी ताका मरण आयलें. आयज सकाळीं डायव्हर्जांक ताची कूड मेवल्या आनी ही कूड तांणी आतां पोस्टमॉर्टम करपाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धाडल्या. कुंकोली पुलीस ह्या इन्सिडेंटान फुल्ली तपासणी करता. फैज अहमेद पुणेचो तरणाटो आसा 47 इयर्स ओल्ड. तो आपल्या फॅमिली वांगडा गोंया आयिल्लो फिरपा खातीर. मोरजी हांगा स्टे आशिल्ले ते आनी 2 भुरगीं आनी वायफा वांगडा ते फिरपाक म्हणून गोंयान आयिल्ले. आयज खंय तरी सकाळी 8:30 सुमार न्हावपाक म्हणून बिचार गेले आसतना ताचे बुडून डेथ जाल्लेले आसा. दुसरी जी केस आसा राजेश शर्मा हो जो आसा बेंगलोरचो आसा त्याचे मरण जाल्लेले आसा. तोय आपल्या फ्रेंडा वांगडा फिरपाक आयिल्लो गोंयान आनी ते मोरजी हांगा रावताले एका रिसॉर्टान. आयज सकाळी तेय न्हावपाक गेले आनी त्याचे डेथ जाल्लेले आसात. नॅशनल गेम्सा उपरांत आतां आशियाई खेळा सर्तींत भांगरा पदकाचें टार्गेट. नॅशनल गेम्सांत स्क्वे मार्शल आर्टांत भांगरा पदक जोडपी प्रगती भांडगे प्रुडंटा कडेन उलयले. फामील खंय सुरवातीक भिताली मात मागीर आधार दिलो म्हण मॅडल जोडप शक्य जालें म्हण प्रगती सांगता. प्रगतीचो बापूय म्हणटा मेकळीक मेळटा तितले भुरगे फुडें सरता. एक मेडल हाडटलें शुअर आसलें हांव. म्हाजी फर्स्ट रावंड सारको टफ जाल्लो. लायक 5 मिनटाची फायट आसता सो ड्रॉ जाली. सो हांवें ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें की तेवूय बेस्ट फायटर आसले महाराष्ट्रा वांगडा. सो ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें. मागीर 1 मिनटाची फायट तेंच्यांनी परत लायली. सो तेतून हांवें फर्स्ट पॉयंट पयलीं घेतलो आनी मागीर फक्त डिफेन्स केलें आनी तो फर्स्ट रावंड हांव जिखलें. सो मागीर थंयच्यान म्हाका दिसलें की हांव जिखपाक शकता आनी हांव गोल्ड हाडटलें म्हणून. केन्नाच ना म्हणून नासलें. एवरी टायम सपोर्ट करतालीं. फक्त मम्मी मातशी फाटी फुडें जाताली खंय लागतलें वचनाका अशें म्हणटाली. बट तिवूय एफर्ट चड खूश आसा. इफ एशियन चॅम्पियनशीप आसतलें तितून जर मेळटा आनी हांव पार्टिसिपेट जाता जाल्यार हांव ट्राय करतलें की हांव गोल्ड हाडटलें म्हणून. प्रत्येक आपल्या आवय बापायन भुरग्यांक फ्री सोडपाक जाय. तांकां केच्यात आवड आसा ती तांकां पयलीं फोर्स करून त्या आवडी प्रमाणे तांकां वाडोवपाक जाय. भायर सायड तुमी स्कुलाचे जे आसा शिक्षण ते पण करपाक जाय. पण तांकां जी आवड आसा भुरग्याक ती मेन पळोवपाक जाय. आमी फोर्स करून चलना की बाबा ती इंजिनियर जातली डॉक्टर जातली किंवा आनी कितें अशें. तांकां जितले फ्री हँड सोडता तुमी तितली ती भुरगीं फुडें हे जाता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट
व्हॉट्सएप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.